9 महिने तुझ्या कुसव्यान सांभाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मागणेच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष चडोवंक आनी वाडोवंक सोदता दुखवल्यांचे माये तुवें कुशलकायेचो उगडास काडटल्या एक खेरी शेकाय वासायल्या तोती शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलो शेकोर ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो कर. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोती आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन दवरलेले सर्वेस्पर तुझे तैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये हे म्हजे नमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केलेल्या नमना संगाती मानून घे.
नमन कुरपेन बोललेले हे मोचे नमन तुझ्या वैभवाच्या मुकुटात धाकटी धाकटी मोतियांचा मुनाव अत्रेकता हे संस्थेल्यांचे बुजवणारे देवाचो पूत मनीसलो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेलून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका पेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजें कालीस जेजूच्या मोगान लासताले म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलय आमेन. नवेनाचो 5वो दीस खोतावीन आंकवारी भलायकेचे माये आमच्या सर्गीच्या बरे करणारे आमी तुका नमन करता तूं इजाबेलीगे रावली तेन्ना इजाबेलीन आनी तिच्या घोराब्यान जायते उपकार मेळून घेतले वेलंकनी तुज्या सिंहासनाचो जागो कसो विचून तूं तुका उल्या मारतल्यांचेर आशिर्वाद घालताय आनी जायते उपकार तांकां मेळून घेताय कुड्डे आपले दोले उगडटात मोने उलयतात थोंटे भोंवतात कसलो बरवंसो नासलेले पिडेस बरे जातात काकुतीचे माये आमच्या गोरजेवण भावांक मोजत केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी तुजे ओस्तोंगी आमी तुज्या सर पदवेदार पुताक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक नमस्कार करता तुज्या आवयपणाच्या काळजाक आमच्यो गरजो उक्त्यो तर आमच्या गोरजां खातीर विनंती कर तुज्या पुतान ओकमान करतल्यांक काकलूत मागून घे आनी दारून काळजा मोवाल कर आनी ते जेजूचे खरे इस संशय कर आमेन. उद्गाराचे प्रार्थन देवाचे माये मोजो उगडास कर हे भाग्यवन आंकवारी आनी माये तुजो हांवें सदांच उगडास करून आमकां आदार दी भाग्यवन आंकवार मारिये देवाचे माये जेजू लागी मोचे पासत माग ए निर्मल ओस्तरे जेजून म्हाका भायर घालूंक केदींच निर्मिनाका मारिये मोच्या काळजान तुजो मोग करून आनी मोचे जिबेन तुजी तुस करूंक केन्नाच हांवें थांबना जावं निर्मी माये जेजू खातीर तुज्या व्हडल्या मोगा पासत
हांवें ताचो मोग करूं निर्मी मारये हांव तुजो एक घालतो चाकोर जावं निर्मी मारये हांव सगलोच म्हाका तुज्या हातान घालता तूं म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ मारये म्हज्या मरणाचे निमाणे घडयेर पर्यंत तूं म्हाका सांडी नाकाय नमान मारये तूं म्हजो आसरो म्हजे पासत माग तुजेरूच हांवें सगल्या म्हज्या काळजान तान बरवसो दवरला मारये तुजेर बरवश्यान पातयेवन रावता ताका तूं केदींच सांडी नाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुजेर पातयेवन रावता तांकां सोडवून मेलो नासतना केन्नाच पुरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतिनी नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या तेंपला बागियोन माये अदृश्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराक ये अस्कोतान आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आनी व्हड नांव वाकणटा तांकां तुजी खेरीत मोजत फावो कर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मळ आंकवारी सगल्या चलयां मदें खालती तूं आमकां तुजे सारकी खालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्या उसवाडी आमकां एक निर्मळ आनी बागियोन जिवीत दी एपोरी एका दिसा तुज्या सांगाता तुज्या पुताक आमच्या दोनयाक आमी पोगू पावो आमेन बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मिसाचे भेटेक सुरवात दिवन गीत गावयात संतोषाची पावलां व्हरून. संतोषाची पावलां मारून एकामेकाक लागीं हाड पावल्या बापा तेंपलान तुज्या एका मोनान मोगान हाडल्या नागी ओडून आतां तुजी कृपा जोडून हांव आर्गां सोमे सामी एका काळजान एका ताळ्यान गीत हें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं आतां बापा तुजें बेजार एका ताळ्यान गीत हें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं आतां बापा तुजें बेजार आमचो चोडय तुजेर बरवतो आमचो सोम्या तिरकोट गान तुज्या सोदांत आमकां एकठांय दवर सोम्या आमची काकूत कोलकोट भरपेन
가이다 모나라니 가자니 행사다 에코스토금 거시에자오 아까 바파 두시에 베자 ही मिसाची भेट हांव भेटयतां घेवन तुमची सगळीं मागणी आनी संकल्पां आय ऑफर दिस मास कलेक्टिंग ऑल योर petitions and intentions. In a special way, I pray for Beryl Flinto, who celebrates her 90th birthday. ह्यो तरी आपलो 90वो 90th वाडदीस संभ्रमता देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तुमचे मदें जायते जाण आपलो वाडदीस संभ्रमतात, काजाराचे वरोस संभ्रमतात, तांचोय उगडास करात, तांचे पसत मागात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी 5व्या नोवेनांत भितर सरल्यात आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय आसा मारिया बोरवासाचे माई. बोरवासो आमकां सांडिना आनी फोटोयना, पूण एक नवी उर्बा आनी विस्वास आमच्या काळजांनी उत्पन्न करता. आमच्या जिवितांत दूख आनी आडकोळी भितर सरता तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार आमी देवाचेर बावा दवरूंक फावो. आंकवार मारयेच्या जिवितांत खूब कोश्ट आसले, पूण ती सदांच देवाचेर पातयल्ली आनी बोरवासो दवरून जिविताची फुडलीं पावलां मारलीं. आमच्या सर्गीचे मायेची देख घेवन आमी सदांच बोरवाशाची मनशां जावं. तेच आंकवार मारयेचे मजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान सर्गीच्या बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमची सगळीं पातकां ओळखून दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनाचितून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
Pratunya. सोर पदवेदार देवा व भाग्यवंत अंकवार मरीची शिकाय आमकां फाव केले देखून म्हूण आमी संतोसतां. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सासनाक तावन औरंबाक ताणें म्हाका रोचला आनी सासनाक हांव तगतोलीं. पवित्र तोंबून ताचे हुजीर हांवें सेवा केल्या आनी सियोनांत म्हजें बिराड तीर केलां. मोगाच्या शारान ताणें म्हाका विसव दिला आनी जेरुसल्याक हांव राजवट चलयतां. मान फावो जाल्या लोकां मदें सर्वेस्परान आपलें दायज कोशें विचून काडलोले पोरचे मदें हांवें पाळां घाल्यात. एके दाखवेलीचे बेले भाशेन सुंदर म्हजें कोम. म्हज्या चौराक गिरेस आनी कुरपेबोन फळां जातात. म्हाका आशेतात ती तुमी म्हजेशी येयात आनी म्हज्या फळांनी दादोशी जायात. म्हजो उगडास मोवा परस गोड आनी म्हजें दायजीपण मोवाचे पोळये परस स्वादीक. म्हाका खातोल्यांक अजून म्हजी भूक लागतली. म्हाका पियेतोल्यांक अजून म्हजी तान लागतली. म्हजें आयकतात तीं लवचेक सांपडची नात. म्हज्या उतरां पोरमोणें चलतात तीं पातकान पडची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो दोर एक घोडी. दोर एक घोडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हातीक वाचता. भक्तीन गिता गावून संतोसाची सोम्या तुका
मोच्या जिविताची सोम्या तुका आमीन वाचता भक्तीन गितां गावून संतोषाची सोम्या तुका आवरणीता बावार म्हजो दोतोलताना सोम्या तुका हांव मारता तुका मोच्या देवाक वरखोता निमियर पडून नोमाने करता दोरे गोरी मोच्या जिविताची सोम्या तुका आगीन वाचता भक्तीन गितां गावून संतोषाची सोम्या तुका आवरणीता दोरे गोरी मोच्या जिविताची सोम्या तुका आगीन वाचता भक्तीन गितां गावून संतोषाची सोम्या तुका आवरणीता स्वता वाटेन हांवें दवरून सोम्या दोयेन म्हाका शिकोय उदक तुजें सदांच निस्पारून कृपा तुजी म्हाका लागून दोरे गोरी मोच्या जिविताची सोम्या तुका आगीन वाचता भक्तीन गितां गावून संतोषाची सोम्या तुका आवरणीता दोरे गोरी मोच्या जिविताची सोम्या तुका आगीन वाचता भक्तीन गितां गावून संतोषाची सोम्या तुका बागयोन पावलोन रोमकारान बरयल्ले चिटी वेलें वाचप म्हणटूच बाबा भयणीनो देवाचो व्हड कोनवळायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात तुमची खोरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें तुका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात म्हाका देवान हुक्या दिलां मुणयारपणा खातीर तुमकां जण एकल्याक सांगतां फावो ताचे परस अदीक तुमचेच विशीं चिंतूं नाकात पूण देवान मापान दिल्ल्या बाबार्था प्रमाणे जण एकल्यान मर्यादीन आपलें मोल करचें आमचे कुडीक साबार सांदे आसात पूण सगळे सांदे तेंच काम करिनात तशेंच आमी साबार जाणां जावनूय क्रिस्ता सोवे आमचो एकचार जाल्ल्यान आमी एकूच कूड आनी आमचे मदलो जण एकलो एक कुडीच्या दुसऱ्या सगल्या सांद्यांक जोडलेलो आसा देवान जण एकल्याक दिल्ल्या देण्या प्रमाणे आमकां वेगवेगळे वरगूण आसात देवाचो संदेश दिवचो वरगूण जाल्यार आपआपल्या भावार्था प्रमाणे ताचो उपयोग करचो सोबेची सेवा करचो वरगूण जाल्यार जतनायेन ती सेवा करची शिकपाचो वरगूण जाल्यार फिक्रीन शिकोवचें दुसऱ्यांक धीर दिवचो वरगूण जाल्यार हुरबेन धीर दिवचो दुसऱ्यांक कितें दिताय तेन्ना उदार मनान दी तुका दुसऱ्यांचेर अधिकार दिल्लो आसा जाल्यार भार घेवन कायदो पाळ दोयाळ कन्यो करतात तेन्ना आस्त्या तोंडान त्यो कोर तुमच्यो
तुमचो प्रिती मोग दोंग नासलोलो जावन दी. वायटाचो द्वेस धरून बरें तेंच करीत रावात. बरी खोरी भावा भयणां म्हूण मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगल्या मनान बेसारमाय करी नासतना काळजाची उर्बेन सोमयाची सेवा करात. तुमकां बोरवोसो आसा म्हूण खुशाल रावात. कोश्टां दोगांनी थीर रावात. थांबो नासतना मागणें करात. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार गावंक सगळीं उबी रावयात. Hallelujah, 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 सगळ्यांक घालो जाला. hallelujah, जेजू आमच्या लायला. hallelujah, जेजू आमच्या लायला. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गौर दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदां वयली शेगटिता. कालत्या मनशांक ऊंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी पोरो धाडटा. आपले काकूळतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक शरणां गेलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहामाक आनी ताचे सोस्तीक नित्य काळी केल्ली बसावणी पाळ्ळी ताणें विश्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबणीनो, सायबणीच्या परबेच्या तयारेच्या 5व्या दिसा व नोवेनांच्या 5व्या दिसा आमी हो विशय घेता. मारिया बोरवोशाची आवय, मॅरी द मदर ऑफ होप, मातेर स्पे, माय दे एस्पेरांसा. आनी पयलो नियाळाकूच आमी चिंतुया, ओळखून घेवया.
बरवोसो म्हणल्यार कितें? वॉट इज होप? एस्पे आनी एस्पेरांस म्हणटा तें कितें? हो बरवोसो म्हणल्यार कितें? बरवोसाची जायतीं डेफिनेशनां संवसार दितलो, पूण आमच्या कातोलीक धर्मा प्रमाणे, दोतोनी प्रमाणे, भावार्था प्रमाणे हें डेफिनेशन हांव आमच्या नियाळाक घेता. होप हो बरवोसो म्हणल्यार जावन आसा तो कोल आवडो मनशा भितर स्वर्गाक आनी सासणीक खुशालकायेन. होप इज दॅट डीप लॉंगिंग, deep desire for heaven and the eternal happiness. Eternal happiness. Trusting in Christ, promises of Christ. क्रिस्ताच्या बसावण्याचेर विश्वास दवरून पवित्र आत्म्याच्या वावरा पासत मागप. म्हणजे सगल्यांचें कितें करतलो? पवित्र आत्म्याच्या शक्तीचेर पातयेवन रावप. म्हज्या जिवितांत कितें घडटलें तें पवित्र आत्मो करतलो. जाल्यार हें डेफिनेशन, ही परिभाषा जी हांवें तुमकां दवरल्या, हें डेफिनेशन जें हांव तुमचे मुखार मांडलां, तें 3 भागांनी वांटुया आनी मारयेचें जिवीत आनी आमचें जिवीत ह्या डेफिनेशनांतल्यान सोदून काडुया. पयले सुवातेर स्वर्गाक आनी सासणीक कुशालकायेक सारको कोल आवंडो ओत्रेकोप. म्हाका स्वर्ग जायो आनी सासणाची कुशालकाय जाय. आय हॅव टू लॉंग डीपली फॉर हेवन एंड द इटर्नल हॅपिनस. प्रितीच्या भाव भयणो, स्वर्ग आमचें निमाणें ठिकाण आमचो धर्म शिकयता. पूण आयज संवसाराक बुलोवन स्वर्ग म्हणटाय तें फकाण जालां आमकां. आमी मस्कोऱ्यो कोत्तात स्वर्गाच्यो आनी सर्गींच्या वस्तूंच्यो. जाल्यार आमगे फकाण कोत्ते दोना, मस्कोर कोत्ते दोना, आमगे नाच हेड चलताय ते दोना. हे प्रश्न, स्वर्ग कोण चोयल रे? खरें आहा काय स्वर्ग? इज देर रियली हेवन? हू हॅज सीन हेवन? कोण चोयला हो स्वर्ग म्हणटाय तो कोण चोयला? आनी कोण सांगता स्वर्ग म्हणलो आहा म्हणून? स्वर्ग बोर्ग दोर्ग कांय ना रे. स्वर्ग आनी संवसार हिंगा. स्वर्ग आनी संवसार एकू रे. एश म्हूण संवसार शिकयत आनी संवसाराचें शिकोन आमी जायते पावटी उद्गारीत. पूण जेजू क्रिस्तान सांगिला स्वर्ग आहा म्हूण. जेजून सांगिला आमकां स्वर्ग आहा म्हूण. स्वर्ग आहा, आहलो, आहा, सदांच आसतलो. कित्याक जेजू एकलोच स्वर्गार तावन देंवलोलो देव आमचो, आमचे सोडवणे पासत. आनी हें पवित्र पुस्तक तुम तरी स्वत मानताय जाल्यार हितून स्वर्गाची खबर आहा. हेजेर बरोवन दवरलां, हेजेर बरोवन दवरलां स्वर्ग आहा. मुगे आत एश कोन मालतान तुम दिसती पडना देखून फाटल्यान तुम दाखोवच्या माता हेचो हिंगा बरोवन दवरलां स्वर्ग आहा म्हूण. कित्याक जेजू एकलोच स्वर्गार तावन देंवलोलो मनीस. आनी जेजून आपल्या मनशाळ म्हणयारपणांत 3 वर्सां तो ह्या संवसारांत जेल म्हूण आमी स्वत मानता. तेणें केन्नाय म्हणोना स्वर्ग आनी संवसार एक म्हूण. तेणे म्हळ्यार हांव बापा तावन देंवन आयलां, हांवें मुगे मिसांव करूंक जायें, मिसांव केलें म्हणटरी हांवें बापा तावन परतून वचूंक जायें. तेणें केन्नाय म्हणना हो सगलो संवसार हांवें स्वर्ग केलो म्हूण. तेणें केन्नाय म्हणना. तेका लागून ही चूक, हें पातक आमी अशें करून स्वता मानून रावल्यार स्वर्गूय हिंगा, संवसार हिंगा ना. देव आमकां सांगना. तेंगे कसले देव तेंकां सांगताय जायत, पूण आमगे कातोलकांचो देव आमकां सांगना की स्वर्ग आनी संवसार हिंगा म्हूण. संवसाराचो वो स्वर्ग तो जंय देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा आसा. जेजून संवसारात जियेता तेदोन केन्नाय म्हणना आतां हांव हिंगा रावतां, होच स्वर्ग कोता. यो देवा बापा, देवा पुता तुमी या हिंगा. विजा धाड तुमकां. जायत जाण आमगे कडेन मागता आसा आमगे UK विजा येयल्या पुरो म्हूण, टिकेट मेळ्ळ्या पुरो म्हूण, टिकेट चड म्हारग आहाय ते प्रायस देंवल्या पुरो म्हूण. तेण देवा सांगोंक ना. तो परतून गेल स्वर्गार. आनी स्वर्ग सासणाचें सत. हेवन इज अ इटर्नल रियलिटी. 4 स्वता हात म्हणटात न्हू, ती केन्नाच सोरना. दे आर नेवर पेरिशेबल. एर सगलें आमच्या जिवितांत काबार जातलें, पूण स्वर्ग केन्नाय काबार जाना. हो संवसार काबार जातलो,
पूण स्वर्ग केन्नाय काबार जावंच ना कित्याक जेजून आमी सांगलो ना स्वर्ग काबार जातो म्हण मुखार या ही जावन आहलो पयलें भाग बोरवोशाच्या अर्थाचो डेफिनेशनाचो क्रिस्ताच्यो बासावण्यो हांव पात्यां विस्वास ठेवता क्रिस्ताच्या बासावण्याचेर जेन्ना म्हणटा हांव क्रिस्ताच्या बासावण्याचेर विस्वास दवरता क्रिस्तान कित बासायला आमकां सगल्यांक क्रिस्तान कितें वॉट आर द प्रॉमिसीस ऑफ क्रायस्ट क्रिस्तान म्हाका एक बरो गोरकार बसयला चोळ जाल्याक बरो न्हवरो बसयला चेड जाल्याक बरी ऑक्कोल बसयल्या बरो फामील बसयल्या बरी सासमाय मेळटली सासपाय मेळटलो भुरगीं मेळटली बोंगलो आसतलो गाडी आसतो क्रिस्तान तें कांय बसवना क्रिस्तान बसयला हुरीस Christ has promised each one of us cross तेका पोतून पोतून मुटा तूं मुज फाटलाव करूं सोदता तूं मुगे भावार्थी जाच्या सोदता तूं मुज फाटल्यान येवपा सोदता तुजो हुरीस घेयान मुज फाटल्यान ये तेका आमी तें कांतार मुटाय फॉलो मी लीव योर होम्स एंड फॅमिली कित म्हूण हांव तुमकां कम्फर्ट दिना तुम सगळें सुस्त आसतो म्हूण हांव सांगना पूण हांव तुमकां हुरीस दिता हुरीस घेन येयाय आनी हुरीस दिला आमच्या सोडवणे पासत द क्रॉस इज गिवन फॉर आवर साल्वेशन हुरीस आमच्या सोडवणे पासत दिला पूण आयज आमी सगल्यांनी होच सोडवणेक दिल्लो हुरीस आमी निसणटणाचो केला वी हॅव मेड दिस क्रॉस which was given for our salvation cross of condemnation and destruction बोवाळ मारून मुगे ताळ माशाज ओडोता सोसून घेवच्या मदें चड गोत ओग रावल जाल्यार पयले सुवातेर कित कोन केला प्रॅक्टिकली चोय आमगे घराब्यांक कितें जातें आयज जायती जाण आमगे काजार जाल्लीं चोळवां आनी चेडे रोटाय काजार जावन हांव होंडा पळ म्हूण रोटाय न्हू आयकलो ना तुमी मामी डॅडी काज हे चेड्याको काजो जावन हांव होंडा पळो चेड म्हणटा मामी डॅडी हे बायलेको काजो जावन हांव होंडा पळो कित कोण होंडा पळी तूं कोण हें केलो हांव सदां म्हणटा पयलीं आयकाय हांव कितें सांगत तें जायते पावटी आवय बापूय आपणागे चेड्याक आनी चेडवां सांगता बाबा तो चेड बरो न्हू तुका चेडवा पयलीं सांगता बाबा बाये तो चेडो बरो न्हू तुका जायना का काजा तो बेबदिकाय कोता आम खबर काळया ना माय हांव तेकडेच काजो जातलें ना हिंग घेवन वतलें बायन तुडी मातलें गोड घेतलें हें सगलें म्हणटा ना हांव जेश ना हांव जिवीत भर आंकवार रावतलें ना हांव पळोवन वयतलें रानां वयतलें काजार जाता काजार फोर्स कोता आवय बापूयक काजार करून आवय बापूय दिम माताय चेडवागे जिद्दी मुखार parents fall on their knees before the stubbornness of the daughter and they get the daughter married to the one whom she wants काजार जाता माय तो पियोन पेटोवपा लागता आर्यांक कोता हें कोता आनी मागीर रोटाय मामी नो शीप नो तुगे जिद this is not your destiny this is your stubbornness ही तुगे मोदनपण हुरीस मेळ न्हू म्हाका जाय म्हाका सांगताय फादर हुरीस न्हू हांवें घेवन हो हुरीस तुका देवान दिना तुवें केला निसणटणाचो हुरीस तुवें केला तुमगे माय गेलें पाय गेलें आयकलो जाल्यार तूं हे फुर्सा हो हुरीस तुका निसणटण कोण आसलेलो तुजें गोठ्ठण जायना आसलेलें आयकोना चेडवान माय गेलें पाय गेलें तेका हातां मार तेका बोगिता तापटां तेका हातां गाळयो तेका सगलीं आरेंगां सोसूं पडटाय चेड्या सांगलें बाबा तेंचे वळ बरो न्हू जायना तेको काजार बाबा कितें आयकना आम आयकले ते भाशेन तेंचे वळ फुडगोडें तेंचे वळ घर देर सांबाळपा न्हू आम तुजी चिंता ना माय हांव तेकडो जाता तूं म्हाका कांय सांगनाका तेकडे जाता काजार जिद्दीन मोदोनपणान आवय माय ते घराचे आनी ते चेड्याचे काजो जाल ते घोवाचे बार ब्रेस्तार तेर सुक्रार कोत्त्यान चोपाचे मेजू म्हणाय मेजू मेणाय ते केल्याय ते सुक्रार आनी केल्याय ते ब्रेस्तार मागीर रोटाय कोणाको म्हण हांव काजोल जाल रे सायबा काजार जावन हांव होंडा पळ सायबा काजार जाल तूं तुगे होंडान तूं होंडा पळना तुवें होंडा उडी मारल्या आनी पांय म्हण गेल्याय आनी आतां रोटाई हो हुरीस मेळटो निसणटना म्हणून तुवें केला हो हुरीस निसणटणाचो मायन पायन भाव भयणीन घराच्या वडिलान सांगिल्लें तेदोना
चेड्या तुवें आयकोना तुका तें चोड जाय आसलोलें ते चोडवा भायर तुका देव दिसना आसलोलो ते चोडवा भायर तुगे माय पाय दिसना आसलोली ते चोडवा भायर तुका संवसार दिसना आसलो आतां रोटा पूण आतां एसो मनशांक स्मार्ट जालें बायल कितें कोता गो हिंग पिता हिंगा राव बाप तूं गोंयां राव पियोन मोर हांव UK वयतां थिंग आप दोतां तेंवूय चलता जायत रिपोर्ट येताय म्हाका जाय जाण सांगताय चेड कितें कोता घराक बायल केरकेरा सांग कोता काजो जालो तें फेल जालें हांव कामां वयतींग नेलें तो नेलें चोडवा दोतां आनी अफेर चलयतां एक्स्ट्रा स्मार्ट जालें हांव फादर हेस्टन ह्या आल्तराचेर रँकेंक उरतलो तुमी आवय बापोय वेलांकनी सायबणी मुखार रोडोंक उरलीं ती मुखार पावलीं ही गोत जाली आमची निसणटण केलां आमीच आमच्या जिविताचें आमच्या काजराच्या साक्रामेंतांचें मुखार या जायत्यो बायलो आहाय जायत्यो बायलो आहाय आयज हुरीस म्हळ्यार कितें आमकां सांगाय हुरीस म्हळ्यार कितें आमकां हुरीस जेजून दिलो जावन आसा जोगोडपाची खुणां आवय कितें उलयता तूं फादर झोगडी जेजू झोगडी करून वय जेजू संवसारांत झोगडी घालून येयलो आनी झोगडी संवसारांत कुटुंबांतान सुरू जातली जायते बायल आहाय म्हण तुमी जायते पावटी तुमकां खबर मेळटा तुमगे भावांनी काजरा साक्रामेंता बायले सोड आनी कोणाक दवरला तुमी म्हण सांगतली बाबा हें कितें केलें तुवें काजार जाल तूं सोड हें आमगे धर्मासोना उग रावतली मुगे भाव न्हू तो ती बायल पाडेली ते तेशें फावो आम केन्नाय बरें दिसना तें तेशें कोन्न म्हूण ओग रावताय जाय जाण ओग रावताय कित्याक आमगे बाप तो मुगे भाव तो बाबू तो मुगेलो तेका कांय म्हणपा न्हू कितें हातें बायलें म्हणपाचें बरें केलें तेशें फावो आनी कोणा दवरतें तेशें कोताय आयज सगल्या गोंयच्या फामिलींनी अशेंच घडटा चडशा तरी अशेंच घडटा तूं तर एक भयण कशी तुगे भावाक सांगना की बाबा तुवें आनी कोणा दवरलें तें सारकें ना जाल्यार तुगे घोवा लायसन्स ती मुगे भावान एक दवरल न्हू तूं 4 दवर कोतलीं दितलीं तुमी तुमगे घोवा सांगतलीं घोवा मुगे भावान एक दवरल न्हू तूं 4 दवर तुम मुटलीं ना शी काजार तुगे बायल तुगे बायलो ती कोण उनी कोण तुगेली ती बायल न्हू तुगे भावाली अशेंच घडटा आयज आमगे फामिलीन झगडी भाटां बेसां लागत भाट कोण हातलो शेत कोण हातलो घर कोण हातलो तेक लागून झगडटाय कोण भावार्थान मोरालदादी पासत कोण झगडना नो वन इज फायटींग फॉर फेथ एंड मोरल्स इन द कॅथलिक होम्स टुडे सोगलीं पायगे भांगार पायगे मायगे भांगार सोगलीं पायगे मागे बाट बेंस सोगलीं बँकां बांकू आहा तें सोगल्या पयसो पोटलो कोण हातो तें झगडून धांवताय आनी सोगलीं धांवताय तो पयलीं पावस ना हांव पयलीं पावस तो पोटलो घेच्या एक पोटल्या झगोणाकाय ओ आयज इतू पावलां मांय कोण चोयतो तेका लागून झगडटाय मांयच घू मूत कोण काडटो तेका लागून झगडटाय मांय कोण पोशतलो मांयची देस पेज कोण कोटो तेका लागून झगडटाय मांय आनी पाय हेका लागून झगडीं एक लागून झगोणाकाय मोराल दादी आनी भावार्था पासत झगडाय फायट फॉर मोरॅलिटी एंड फेथ इन युअर फॅमिली ताका लागून हुरीस जावन आसा झगडपाची खुणां तूं तरी कातोलीक झगडी आम जायते पाट म्हणटा झगडी वायट झगडीन जावपाकूच जाय मोराल दादी आनी भावार्था पासत आमच्या कुटुंबांतान सुरू जावन संवसारान झगडीन जावपाकूच जाय झगड्यान तरी तूं भिता भावार्था लागत मोराल दादी लागत तूं आनी हांव खरो क्रिस्तांव न्हू आम नांवांची We are not Christians if we get afraid. We don't want to fight. We don't want to come into conflict because of our faith and morals. Christian, Catholic faith and morals. We are just for namesake Christians. We are not true followers of Christ. We are not true faithfuls of Christ. चोडवा वाटेन गेया जायत पाट चोड फोन कोता माय म्हाका एक जालें माय ओळ वॉल्वो बॉस घेवन वयता 4 ट्रक घेवन येता बाय तूं घर यो नाका तो न्हवरोय नाका तेगे फामील नाका काजारूय नाका माय आदोग आतां काटाय काजार मोडून भोंवताय सगलें तेच दिसा सगलें वयलें घरा नाक तें काजार नाका जायत आवयांक लागून जायत घोटच्यां लागून
गो बायलांगे काजार मोळा आणि तुम्ही तरी काजार मोडपाचें कारण जावन तुमकां इफेर ना तुमकां उच्च शासनाचो उज आहा जाल्यार चिंतीचें एक माय कशी एक पाय कसो एक भाव कसो एक भयण कशी हांव मुगेल्या गोडच्यांचें काजार केन्नाय मोडपाना हांव काजाराचो साक्रामेंत सांबाळूंक वावुरतलो अशेंच घडटा आयज कितलीं काजार मोडटात कित्याक ओके जायते फावटी पयलीं रागान आसलेली मातशें राग येतलो आमी मातशें कुशीन गेली पूण पोतून येवपासोताय पूण आवय बापूय दिनाय फामील दिना ना आमगे प्रेस्टीज तांकां चेड्याक आनी चेडवाक बुद्ध शिकोवपाकू जाय मुगे चेडवाक दुखय तूं आयज डिवोर्स एक लागून जाताय आयज बिस्माम पालासी काजरा अनुल एक जावन एनालमेंट ऑफ मॅरेजीस एक लागून जाता इगो आमगे ओळो आनी हे इगो लागोन तुगे चेडवालें वो चेड्यालें काजार मोटा तुका इफेर ना सासनाक उज आहा बोक बोक तो उज आहा इफेर ना म्हणटाय न्हू संवसारांत तें जाय कॅथलीक चर्चीन सांगलोलें इफेर ना म्हण द वर्ल्ड वॉन्ट्स दॅट ओन्ली द कॅथलीक चर्च शूड कॉम्प्रोमायज एंड से देर इज नो हेल देर इज हेल सांत ब्रुनो ओळ बेब दाहलोलो इगोचे गटारा मुखार पडोन रावता इत्तू पितालो गटारां पडा होडये पडटालो एक दीस तेणें चोयलें इगोचें मरण चलता मरण घेवन येताय मरना पुरसांव आदीं पुरसांव जातालें आतां रोखडें ते वेनाक घाताय आनी सगलीं मोटरान इगोचें येताय थोडीं घोडये थोडी गोजांनी थोड्या गांवांनी चलोन येताय जायत बोगले आसल्यार पयस आसल्यार रोखडें वेनान येताय पूण आदीं पुरसांव उगडास कोराय पाद्री लोक कॉन्फ्रात सगलीं मरणां ती गाडी घेवन येतालीं हांव तें म्हणा पोतून या तेजें ओ एश कोरया तें म्हणा पूण पुरसां यें तें चोयलें 5 वर जाताय कित कोतलो सगल्यो गादी बंद सोर्या बार सगलीं बंद टायम पास करून इगोजी येयलो फाटल्या बांकाचेर फादरीन मीस कॉमेस केलें मेल तो मनीस उबो रावला म्हळें फादर मेल तो मनीस आं काशांत उठोन बसोन म्हळें फादर मुज पासत मीस कोनाका म्हाका देवान इफेर नांगायला देवान तर इफेर निर्मिला जाल्यार आमी देवागे निर्मील तें बदलूंक जाता देवान डिसिजन दिलें इफेर नाचें आमच्यान बदलूंक जाता लोक भिलो धांवलो पाद्री बी मीस सोण गेलो 2 दिसान पोतून तेशी ती कूड तेशी आ काशां विगोज गोत्या पोतून मीस केलें कॉमेस पोतून तो दादलो मेलो तो दादलो उबो रावलो म्हळें फादर मुज पासत मीस कोनाका म्हाका इफेर ना घाल देवान मुगे आत्मो इफेर ना गेलो संवसारां जसो संवसार आहा स्वर्ग आहा इफेर न्हय आहा पुर्गोतेरूय आहा देवान म्हाका पुर्गोतोरी घालना सोमतो इफेर ना घाल्या बाग येवन ब्रुनो चिंतून पळो हांव बेबदेस खंय वयतलो स्वर्गार वयतलो म्हाका पुर्गोतोर मेळटली म्हाका इफेर ना घालता मुज पासत कितें जातलें जिवीत बदलता भागिवंत जाता सो चिंताय कित कोताय तें तुम तरी काजरा साक्रामेंता बरें हेड कोताय जाल्यार तुमकां सगल्यांक इफेर ना बोग बोग तो जळटो लासतो सासनाक लासतो उज आसा आमी जायतीं येयले आमी सगल्यां न्हू सेक्सा पातका आयकोन बरें दिसता फादर इस्टन बरें सांगता सेक्सा आसा चाबूक दिता आयज हांव तुमकां सांगता आमकां कोण पाद्री बरो दिसता इगोजा न्हू सांगाय कोण पाद्री बरो दिसता तो पाद्री बाब कांय कोणाच्या केस्तांवां पडना कोणाक कांय म्हणा सगलो गो रावता तुमकां इगोचे बाट हायाय शेत हायाय आनी सगलीं कितें आसलो ते जागे हायाय आनी लुगार हान काबार कळय तो पाद्री आम बरो विगार जेन्ना इगोचे बाट खूंय गेयलें कोणें हायलें केदोन हायलीं कितकोन हायलीं आनी बाट कितें उरलें तेंचो चेलो विगार पाडे म्हणटाय आमी म्हणाय मुठाय पादिगार पाडेलो बाटांचें उलयता बाटांचीं केस्तांव कोता विगार एक पाद्री ह्या संवसारांत केस्तांव अ प्रिस्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ द वर्ल्ड बिकॉज संवसाराची चोरयो नागोण्यो पाद्रीक मानना तेका फकत देवाचें कितें आहा तें सांगूंक जाय तेका जाय ते आमगे पादिगार बाटां बेसां सगलीं इगोजेचीं सांबाळूंक सोदताय कितू आमगे पाद्रींक आनी विगरांक बोकोन पूर म्हणटून तांकां तितू येना पूण विगरांक बोकोन आमी बडयल्याय धोडायल्याय तांची पिंजून बातेर केल्या कित्याक आमी बाटां घेन आहाय इगोजेचीं आमी शेत घेन आहाय इगोजेचीं आमी बिल्डरां इंकून आमगे म्हूण आमगे न्हू आसतना इगोचे बाटां इंकून क्रूट घेवन हळ बोंगली बांदल्याय तें कितें तें कोण सांगता आनी मागीर सायबणी बरी येताय सोऱ्या लागोन मरे चेड फादर मुगे गोरां कितू दादू लागलो ते मेले सोऱ्या लागोन बाट हायल्या इगोजीची
शेत हायल्या इगोजीची इगोजे जागे हा नागोयल्या देखून देव तुमचे हास्त घाता तुमकां दाखोयता तुगे कुटुंब ही फेरना वाटेन हा मुगे घरान जल्मले ती सगळी थोंटी बोंटी लोली फोंटी घोंटी बाट हायल्या इगोजीची शेत हायल्या इगोजीची विग्रां बडयला ताका बाडा दुखोयल देखून हें जाता जाय त्या विग्रांक हांव वालो दिता काळजीदारपणान तें बाट पोतून हाडलें तेदोन आमी तांकां गाळी गायल्याय तांकां शिराप गायल्याय बेबदी कांय कोण तांकां मोरो मागिला आज तेंच मोरो मागील तें तुमगे भुरगीं भोगताय तुमगे फामील भोगताय आनी भोगूंकूच जाय देवागे नीत पाद्री कितें म्हणून देव आज मिसकॅरेज्यो जाताय फादर कित्याक पाद्री सोताय आनी तुमकां भुरगीं जाय कित्या जाय आमगे संसद जी पाद्रींच्या आड उलयतली विग्रांक आमगे मातली पाद्री कातोलीक धर्माचो मनीस म्हूण रेस्पेद दिसता तांकां संसद दिवपाची चिंताय कित कोताय तें आमी हे फुरीस आमच्या जिवितांत फुरीस जावन आसा झगडेपणाची कुणा जेजू म्हणटा हांव संवसारांत शांती घेवपा येल ना हांव संवसारांत शांती दवरूंक येल ना वो दिवपा येल ना हांव कितें करूं येयला उज घालूं येयला उज जो झगड्यां पासत मुज पासत मुगे तत्वां जावं मुगे भावार्थ आनी मुगे मोरालदादी पासत तुमकां झगडों पडटलें तूं तर क्रिस्तांव झगडटलो जाल्यार आयज वेलांकांनी सत वयता तेदोना पयलीं पाद्रीगरा बरी वसाय फादर हांव मुणकार हांव घेतां मुणकारा प्रमाणे कितें घेता तेदोन घेतां आयज 3 तारीख तरी आयतार जावना बाग्योन ग्रेगरी व्हरतो सेंट ग्रेगरी द गेट पाप साहेब तो सदां म्हणटालो पापा पोपोरूम म्हणो कितें हांव गरिबांचो बापूय जाल्यार इगोज मामा पोपोरूम जालना इगोज आवय जालना गरिबांची पूण हेच इगोजेक नागोन लुटून बिंगळीकोन रस्त्या सोड्या सोडीं शेतां भाटां हान खास्त आहा सगल्यांचेर खास्त आहा सगल्यांचेर चिंताय आनी मागीर सायबिणीन आमी बेसांव दिची सायबीण मागीर आमी भलायकी दिची म्हूण येयलें कितको भलायकी येतली इगोजे ते सायबिणीगे इगोजे लुटून नागोन हानू चिंताय कितें कोताय तें क्रिस्ताच्यो बसावण्यो शांती जाय आमकां फादर तूं होर सेरमांव सांगनाका उज्या खबर सांगनाका झगड्या खबर सांगनाका शांतीची खबर सांग शांती जायते पावटी आमकां उनोट एशी उनोट ओंटी ए सायडीन सगलो घू मूत कुसप सगलें पूण तेश हांव बरी पेंट केलो आहा बरें आमगे पिक्चर केलो आहाय जेन्ना आमच्या भारतान कोण बायल येता न्हू बायल प्रेजिडंट राजा राणी येता आम ओल्ड वोंटी घाताय बरी पेंट कोताय तो वयता तेदोन दोनी सायडीन बऱ्यो पेंट वोंटी चोयता बरी वाघ घाताय शिव घाताय फूल घाताय पूण वोंटे ते पाटे ते सायडीन वोंटी फाटल्यान ज्यो परपट्ट्या लोक थिंगा आगोता थिंगा मुतिता थिंगा उंकिता थिंगा जेयता थिंगा न्हांवता हें सगलें तें दाखोवपा सोदना शी आमगे इंडियेन नांव पेडे जातलें हेंचो ही जेजू असो शांती दिना जेजू शांती ती झगडोन झगडोन येतली पातो काबार जावन येतली आयकोन जोड केन्ना आयकल्या बरें नोयेना एक टायम असो वस्त आयकपाच्यो नाजाल्यार सगळें आमगे जिवीत बरें जाता आनी निमाण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या शक्तेक आनी पदवेक उतरवया लेट अस लॉंग फॉर द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरीट इन बरवोस म्हळ्यार स्वर्ग मुगे हेचे मेळपाना स्वर्ग मुगे बोळार मुगे शक्तेन मेळपाना म्हाका बरो स्वर्ग मेळटलो पवित्र आत्म्याच्या वावरा पासत तेका लागून इगोजेन पवित्र आत्मा वावुरता इगोज आज पर्यंत जेजूची इगोज आज पर्यंत देव बापाची आनी इगोज आज पर्यंत पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्मा जाल्यार इगोज ए ब्रदर आली आनी ए सिस्टरीगे जाता आनी आमी धांवताय ते इगोजेंत प्रे सविसाक हिलींग मेळोंक बेसांव मेळोन धांवताय संडे सकाळ मिसा आयली सांजेर गेली ते ब्रदरागे इगोजें ते सिस्टरीगे इगोजें ते फादरागे इगोजें ते इगोज पाप साहेबागे न्हू इगोज बिस्मागे न्हू इगोज पाद्रिंगे न्हू आनी इगोज लोकाली न्हू इगोज जावन आसा देवाची इगोज सायबणीची आमी सगलीं हे इगोजेचो भाग मुज्यान म्हणूंक जायना पाप साहेब इगोज मुगे म्हणूंक जायना हांव मुगे जेजूगे इगोज सांबाळटां पूण तो तुमकां आपयताय कॅथलीक चर्च सोडाय मुगे इगोजी आय
थिंग ते इगोचे नाका झगडी जाली आनी एक इगोज गोळी तेश कोण इगोज न्हू इगोज वावुरता पवित्र आत्मो आयज जाय त्या कातोलकान दिसता आमी पॅरिश कॉन्सलां या आमी कॉन्फ्रारी या आमी फाब्रिका मॅम जावया आनी सगळ्या कातोलकांचे राज चलोवया एग्जाम्पल दिता हांव 4 तरी इगोजें पात करून गेलां सदां कंप्लेन फादर हे PPC मेंबर बुलेटीन काटाय न्हू मॅगझिनू म्हयन्या 20 तारीख जाल म्हणटर येता हांव म्हणटा सांग तुगे वाड्या समुदाय मेंबर आवय फादर उलोवपाचें केसो उतर फादर ही पड PPC मेंबर जाल ते दोनचो कित सोजमोतान कित कोता हें जाता तुमगे दादागीर करूं न्हू तुम PPC मेंबर जाल्यार दादागीर करूं न्हू आनी अदर सायड ऑल्सो आम PPC मेंबर हांव जावपा सोदना तूं जावपा सोदना कोण जात तेका आम कोचर कोताय सगलो पाद्रींचो राग PPC मेंबरांचे काटाय तेंचे नांव पेडे कोताय रिमेंबर वन थिंग इन द चर्च नो वन इज द लॉर्ड नो वन इज द सर्वंट कोण दोनीपण चलोयना कोण सिरविदोरपण चलोयना दोनी देव सगलीं आमी सिरविदोरां आनी दोनयान दोनीपण माकलोल्या पाद्रींक दिलां दोनीपण माकलोल्या पाद्रींक दिलां जावं तो पाप साहेब जावं बिस्म साहेब जावं पाद्री जावं द्याक्न जावं आनी आमी सगलीं बराबर एकमुका सेवा दिताय पाद्री तुमकां सेवा दिता पवित्र आत्मेचे कृपेन साक्रामेंताची भावार्थाची आनी मागण्यांची A priest gives you service of faith, of sacrament and prayer. And तुमी संवसारांत बरें जिवीत जिवन जावं राजकारण जावं पॉलिटिक्स जावं सोसायटी समाज जावं कल्चर संस्कृती जावं एड्युकेशन शिक्षण सगळ्यान तुमी सेवा उरताय संवसार बर करूंक कित्याक आमकां एकू आवड आहा स्वर्गार वचूं सायबीण माय जिवीत भर स्वर्गींच्या राज्याक आवडेली कोल आवडो तिणें चिंतून आपण राणी जातो म्हूण पूण देवाची उदारपणान तिका स्वर्गा संवसाराची राणी केली सायबीण माय सदांच जेजूच्या कुर्साक वेंगोळ्यो तेका लागून ती कुर्सा मोडी उबी आसली शीस हुंय आसलोले आसो नाय लिपोवन आमकां कुरीस मानून घेवपाक जायना आमगे दोनी मत तो चोवच्या जायना पूण तेन आपणागे पूत मत तो चोयलो कुर्सा मोडी उबी आसली आनी सदांच पवित्र आत्मो ती चेतावन वावुलो तेका लागून पवित्र आत्मो ती आहा ते दीस देवोन येयली 50व्या दिसा ती आसना पवित्र आत्म देवपा न्हू पवित्र सभा चर्च मेळपा न्हू समजुया बरवंशाचे मायेक उलो करून बरवंसो ह्या मिसा भेटेंत मागुया उबी रावुया आमचो बाबाक चारुया सत मानता देवाक सर्वोपदेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मुरी थंय जल्मलो पोंस प्लाता काल ताणें खोस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निती पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची बी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवन बंद सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जिवितान येतेल्या आडकोळींक फुडो करून ते बोरवशान बोल्लोले फुडारी जावं आनी ह्या वरवीं आपल्या हाताकाळ आसलेले पोरचेक बरवसो दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे
आमच्या देशाचे राजकारभार चलयतल्यांनी समाजाचे देखेक आसल्यांक आदार कोत्तल्यो सवतोली फावो करूंक आनी ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत एक नवो बरवसो उठपण करूंक तांकां देवा बापाची जाणवाय मागुया. आमच्या जिवितांत दूख आनी कश्ट भितर सरतात तेन्ना आमी निराशी जायनासतना देवाचेर आमचो बरवसो दवरूंक आनी आमच्या सुर्गीचे मायेच्या आश्रयाखाल रावूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. मारिया आमची बरवशांची माय आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पोरो घालिना तर बाबातान तिचे सोशी वचूंक आनी आमचें जिवीत तिका उक्तें करूंक आमकां कृपा आनी बळ देवा लागीं मागुया. दोनी आमी उचाललेले मागणेंतून दोयेन आयकून घे आनी आंगपार मरेचे विणोवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दाना तोरे लागीं घेवयात. नंबर C37 तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वाड्या बापा बागेन तांकवार मरे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी आमी तुजे मुखार घालता. तांचेर तुजी दळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानू शिको तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकवार मायचो आमी भक्तीन आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटां शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां सर काळी मनशां तांय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुजे लालबेक चाकोनीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाकणटा सरकार तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा उत्सर्गी 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 तुका जोयजो सर्वेस्पराचे नावी सर्वेस्पराचे नावी उत्सर्गी 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 तुका जोयजो बापा खरोच तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सौम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती तावन अस्तमतेन पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोनी कोच्याक एका शापत जातून जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी मागणें कोत्ता तुका बेटोनच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक पवित्र कर ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टां मरणाचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणांचो स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करून अशें देवाचे माये
bo bagion tankvar marecha तुझ्या बागयोन धर्मतांच्यान वैभवी रॉक्साच्या आणि समस्त भक्तांच्या सांगता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी आमचो एडमिनिस्ट्रेटर ताच्या सांगाता पुवी सभेच्या सुमेश गोवल्या आनी मुन्यारां बराबर तुज्या पुतान तुका धरून घेतले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पोवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तिरकोर तुजी हुची तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कन्वळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी आनी तुजे शुभतेन ह्या संवसारांत अंतुरल्या सुमेस्तान मय पसान तुज्या रासान घे तुवें आमी तुजी महिमा बघून ससनाक गदूश जातला म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलीत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलीत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावयात नंबर D34 ओतम्या म्हज्या गायन कर
moja gayon kushakaye nula moje bidor dieta mozo teu jivon Jesus bukello mozo virun gello jumozo Jesus Deutaru Apun mozo pranjalo Otnya moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Otnya moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Annelle moje kali Shitolut kagrautali Suke busher polopa Marisale nadoshi Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Jesus mozo Deutaru Moje bidor dieta Moja odbian riglole Taches carizodota Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Tachemon moja mona Moje libertazoso Moja kazantazomo Kede moje deulema Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Otmea moja gayon Kushal kain ulasu Moje bidor dieta Mozo deu jivon Jesus Disborto moje vorbi Bapak mój mamo pitlom Soglia baba bolnici Mogan sagli kutolo Otmea moja gayon Kushal kain ulasu
Mozo Deus Divon Jesus Otmea moja gayon tu Shalka enula so Moje vitor dieta Mozo Deus Divon Jesus Natai fokiro da sai Parung moje jineti Talno vina pois coro Jesus ditlo novembo Otmea moja gayon ko Vishal kainu laso Moje vitor dieta Mozo Deus Divon Jesus Otmea moja gayon ko Vishal kainu laso Moje vitor dieta Mozo Deus Divon Jesus प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरे देवाचे मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरवीं तुजी कुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासनांची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. प्रितीच्या भाव जशें कोळीत केलां आयज कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस 4 ते 5 वाजता हिंगा जातली तुमी येवन वांटो घेवचो तेच परी आमी दोगांयनी थारायलां ते प्रमाणे आमी कुमसराक बसतले 6 ते 7 वाजता तुमचे पासत हो सॅक्रिफायस आमी कोत्ता येवचो 6 ते 7 वाजता वेलांकनी सायबणीक मागणे मोगाळ माये वेलांकनी सायबिणी बाळका जेजूक हातान धरून तूं दोर्या तोडीक उबी आसाय व्हडा बावार्थान हे गोजेन आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी खालतेपणी मागता दुधाक तानेलोल्या भुरग्यांक तुवें दूध मागून दिवन ओचोऱ्यांनी आयदन भरून दूध व्हांवता तशें केलें तशेंच हांगा एकटवलोल्या भावार्थ्यांचें जिवीत आनी मन कुशालकायेन आनी संतोषान भरून वावशें कोर ही आमची भाव भयणां कश्टावतात तेन्ना व निराशी जातात तेन्ना तांकां तुजी गोठाय दी चलूंक जायना त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्रींनी चलूंक शक्ती दिली तशेंच ह्या आमच्या भाव भयणां जेन्ना ती निराशी जाता वो कोश्टांच्या बारान चेपता तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड वादळाक सांपडलेल्या पुर्तुगेज तारवट्यांक जशें तुवें सांबाळले तेच परी ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयणांक जिविताच्या वादळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या चोपक्यांतले वाटाय तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखाची लारां उप्रासतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राख कुरपेच्या सांगारा वेलांकनी माये तुजे कुरपेच्या देण्यांनी आमकां बोर आमच्या संगताराव आनी आमकां आशिर्वादीत कोर वेलांकनी सायबीण माय आनी तिचो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुजेर आपलो हात विस्तारून तुमकां सगळ्यां कुडी आनी ओत्मीक पिडेंतली निवारूं सायबणीचे विनोदीन बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवूं
आनी सदांकाल तुमचे सवें रावूं आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उरूपकार शेवटाक गायन करुयात. ओ वेलांकनी माय.